सर कशी झाली मीटिंग? बरी जाली, बरी बेस्ट. तर कोणा कोणा मेळ्ळा तुम्ही सर? सगळ्या कितें प्लॅन कितें डिसायड जाल्लें आसा? पार्टी ऑफिस पार्टीच्या मेन ऑफिसात हांव म्हज्या बरोबर आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आनी 7 जाण MLA आमी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आनी होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां पार्टीच्या ऑफिसात सगळे वांगडाच मेळ्ळे. तांच्या बरोबर बरे डिस्कशन्स जाले आनी फुडें पार्टीचें काम सरकाराचें काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें थारलें. सर कितें डिस्कशन आनी कितें जालें लोकसभाचेर बी सर? लोकसभा दोनूय जिखपाचें ठरलेलें. पोर्टफोलियो कितें पोर्टफोलियो कितें चेंज जावपाचें आसा तें अजून ठरोवंक ना. सर हांकां एकोमोडेट करपाक सर हे जे सर MLA एकोमोडेट करपाक कितें रिशफल बी जावपाचें आसा तें आतां हांव पयलीं कशें सांगू तुमकां. सर गुड नाईट. आज आम्ही आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांची भेट घेतली आणि आमचे जे 8 आमदार काँग्रेसचे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो तातूंतले एक मायकल लोबो हे आउट ऑफ इंडिया आसा. ताका 7 आमदारांनी घेवन आज त्यांची भेट घेतली आमचे दिल्लीच्या कार्यालयात आणि त्यांच्या बरोबर चर्चा केली, उलयले आणि एकंदर त्यांनी सगळ्यांनी सांगले की बऱ्या तरेन काम करूं जाय पार्टीचे आणि बऱ्या तरेन आपले मतदारसंघ आणि स्टेट म्हणून सगळ्यांनी विचार करूं. सर पोर्टफोलियो बद्दल काय जर आमचो मिटिंगूय जाले 2-3 मतदारसंघ त्याची मिटिंग जातली. लोबो ही इज आउट ऑफ इंडिया आसा, आउट ऑफ कंट्री आणि त्यामुळे म्हाका दिसता तो फाल्यां केन्ना तरी पावतलो. त्यामुळे लोबो जालो गरज ना. आमचें मेन कशें आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी होम मिनिस्टर तांकां मेळ्ळे. आमचे पंतप्रधान बिजी असल्या कारणान आज बरेचसे वेगवेगळे कार्यक्रम प्लस अमरिंदर सिंग जे असतात आज पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री ते अलॉंग विथ त्यांच्या 28 माजी आमदारांक घेऊन त्यांची आज पक्षप्रवेश थंय जालो.